गोयचे भाजप सरकाराचो पोर्तुगेज आणि मुघला भशेन कारभार चल्ला। योग्य धर्मीक पद्धतीक फाटो दीत चुकीच्या पद्धतीन खापरेश्वराची मूर्ती काढल्या। काँग्रेसीचो आरोप। हिंदू धर्म करपी आता खंय गेले काय म्हण काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकराचो प्रश्न। ताजे मागीर गोवा बीजेपीचे सरकाराचे स्थान मुघल आणि सालाजारशाहीचे अंडर जी पोर्तुगीज राजवट असली ताजे बरोबर येवन बसता। म्हळ्यार मुघलांनी देवळां उडयल्लीं हिंदूंची हे देशांत, तशीच पोर्तुगीजांनी सालाजारशाहीचे अंडर देवळां उडयल्लीं हो इतिहासान रिकॉर्ड आसा। आणि आज गोवा बीजेपीचे जे सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अंडर ताजें नांव हिस्ट्री बुकान इतिहासान नोंद जातलें की बीजेपीच्या सरकारान देवळां उडोवपाक सुरू केली म्हणून। चड डिस्टर्बिंग हे सगळे गजालीचे म्हणल्यार एका सायडीन जेन्ना हे सरकार मुख्यमंत्री सांगता की आमी स्टडी चालू आसा, कितली देवळां उडयली पोर्तुगीजांनी आनी ती पोर्तुगीजांनी उडयल्ली देवळां रिस्टोर करतले म्हणून, आनी दुसरे फाटभुंयेचेर आपुणूच देवळां उडयतात। आनी जेन्ना देव पुजता तेन्ना एक बेजीक म्हणटा ती प्रॅक्टीस फॉलो करता, तातूंतली एक म्हणल्यार सोवळें न्हेसून ती पुजा करपाची आसता। जाल्यार काल आमी पयली थंय दुर्दशा म्हणटा की तो जीन्स आनी टी शर्ट घाल्या आनी तो देवाची पुजा करता। दुसरी गजाल म्हणल्यार आचमन, कित्याक आमच्या हिंदू धर्माच्या हातून जेन्ना आमी पुजा करता तेन्ना षोडशोपचार पुजा आसता, पंचोपचार पुजा आसता, तातूंतलो एक भाग म्हणल्यार आचमन म्हणल्यार उदक घेतात तेन्ना तो पुजा करता ताकाय आचमन करचें पडटा शुद्धीकरणा खातीर। जाल्यार आमी पयले फावट पयला आमी व्हडले हांचे इतले धार्मीक न्हय, पण आमी बेजीक आमकां जे आवय बापायन शिकयला आनी ज्यो गजाली आमकां बेजीक कळटा, ज्यो प्रॅक्टिसीस आमच्या फॅमिलीन फॉलो करता त्यो आमी करता। आनी ताजे प्रमाणे आमी केन्नाच बिस्लेरीच्या बाटलेन उदक हातान घेवन आचमन केल्लें आमी पळोवंक ना, कित्याक एक जनरली तांब्याचो कॉपराचो म्हणल्यार तांब्याचो हें आसता तातूंतल्यान उदक घेता तें मागीर ताजी कलश पुजा करची पडटा, मागीर तें आचमन केल्लें उदक परत तें पुजेक वापरिना, तें डिस्कार्ड करचें पडटा। पण काल एकाच बाटलेन देवाची सपन पुजा केल्या। आतां बीजेपीचे लोक आमकां खबर आसतलें, बीजेपी जावं RSS जावं बजरंग दल जावं सनातन संस्था जावं भारत माता की जय जावं हिंदू जनजागृती समिती जावं विश्व हिंदू परिषद जावं हे सगळे सेल्फ डिक्लेअर्ड स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते आणि ओनर म्हणजे ठेकेदार। पण काल हिंदूंचे देऊळ मोठ्ठा असताना आणि मूर्ती मोठ्ठा असताना एकटोच दिसलो ना, एकट्याचो निषेध ना। खंय गेले हे लोक? सभ्य भाशेन कितें हे मंचाचेर बसून हांवें सभ्य भाशा उलोवची ही म्हाकाय दिसता आनी ही म्हजे कडल्यान सगळ्यांक अपेक्षा, पण दुखला म्हणून आज हांव उलयतां। आमकां हांव म्हणचो ना की हे खंय गेल्ले काय म्हणून, हे खंय मेल्ले काय म्हणून प्रश्न विचारता हांव।